म्हणजे भाशेन हांवें हेच्या पयलीं सांगलें की आय एम ऑनर्ड दॅट अरविंदजीन मुगे नांव प्रपोज केल्लें आनी येस आय अग्रीड टू गो हेड बिकॉज गोंयकारांक जरी तरी आज बरें करपाची गरज आसा जाल्यार आज भरपूरचे सेंट्रल इश्यूज आसा आनी हे सेंट्रल इश्यूज मुखार व्हरपाची गरज आसा जे कोण घेयना. सो आय थिंक पॉलिटिक्स इज व्हेरी डायनॅमीक. सो आय हॅव एक्सेप्टेड आनी जेन्ना म्हाका इंडिये पासत ह्या देशा पासत जरी तरी देशाक जरी तरी एकठांय जावपाक जाय आनी हो जो सालाजार रूल आहा हेजे डबल इंजिनाचो सरकार आहा जी म्हारगाय जाल्ली आहा हें सगळें जरी तरी आमी स्ट्रीम लायन करपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्या एकठांय येवपाची गरज आहा आनी हें एकठांय यो म्हूण कॉल आयलें आनी हे कॉलाचेर म्हजें नांव फाटीं घेवपाक आयलें बिकॉज देर वॉज सीट शेअरिंग इन दिल्ली पंजाब दुसरी स्टेटांनी एंड आय हॅव एक्सेप्टेड दॅट फाटीं घेवपाकूय. सो इन इदर वे द मेसेज इज व्हेरी क्लियर दॅट बिईंग यंग पॉलिटिशियन्स वी आर व्हेरी डायनॅमीक अबाउट थिंग्स. वी आर नॉट सेल्फिश की आज म्हाका हांगाच रावपाक जाय हेच पोजिशनार रावपाक जाय आनी आम आदमी पार्टीचे पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स. नो मोर हेट्रेड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ एड्युकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ. सो असले पॉलिटिक्स आमी आज घडोवन हाडले आनी आमकां लागून आज तुमी चयता की हेल्था इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे कडेन सगळे आपूस जाल्ले. आज इलेक्ट्रिसिटी आमी फ्री दिताले, पयलो होच सरकार म्हणटालो की आमी फ्री बीज दिता, आज तेच प्रपोज करता, आज तेच सोलार फ्री घालूंक मुखार सरतात. सो दे आर ऑल्सो डुईंग अ लॉट ऑफ फ्री बीज. सो दे हॅव अंडरस्टूड की जो आमी आनी तुमी आमी सगळे जो टॅक्स भरता जे पयशे कॉलगेट सोन हो मोबायल फोन देखून तुमी आज घेवन आयज तेजेर तुमी टॅक्स भरलेलो पूण हेज रिटर्न्स कितें. सो हे रिटर्न्साचेर आमकां कितें पूण मेळपाक जाय. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय थिंक द होल थिंग इज बॉयलिंग डावन टू दॅट वी आर ऑल टॅक्स पेयर्स आनी आमगेलो टॅक्साचो पयसो आमकां बरे भाशेन मेळपाक जाय. सो आमकां हेल्थ जें आहा गव्हर्मेंटान आपल्या आंगार घेवपाक जाय, एड्युकेशन जें आहा आपल्या आंगार घेवपाक जाय. कोणा कडेन पयशे कमी आसो या पयशे सुबेज आसो प्रत्येक जाणागे भुरग्यांगे शिक्षक जे आहा एक लेवलार आसपाक जाय. हें आमगे विजन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवालान दाखयल्लें आनी हें आमी विजन सगळे देशभर घेवपाचें. बीजेपी वुमन कॅन्डिडेट तुमची इंडिया एलायन्साची कितें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ पार्टी लायक बीजेपी टू स्टे टू देअर अनाउन्समेंट. हांव आज चॅलेंज करता बीजेपीक आनी ह्या सरकाराक घालात वुमन, कित्याक तुमकडे वुमन घालपाची कापस्तादूच ना. तुम्ही फकत ब्लफ मारून सोडटा. हो न्यूज तुम्ही फाल्यां फाटीं घातले, तुम्ही घाला आनी वुमनाचें नांव पेडेर करनाका. आज तुम्ही वुमन म्हणून दाखयता आनी फाल्यां फाटीं घातले आनी कोण नरेंद्र सावयकर नाजाल्यार आनी कोणाचें नांव तुम्ही मुखार घातलें असले तुम्ही. आनी हे बायलांनी बॉयकॉट करपाक जाय. जरी तरी हाल्या हो सरकार जर तरी साऊथ गोवाक वुमन घायना जाल्यार सगळ्या बायलांनी एक बॉयकॉट करपाक जाय. हे म्हाका दिसता दिस हॅज टू बी द मेसेज. You said you are going to put a woman candidate. Otherwise, all the women of South Goa must boycott this voting for the BJP in South Goa because this is going to be a shame. आणि बायलांचेर म्हाका this is going to be अन्याय जातलो न्हू. म्हणजे तुम्ही फकाणां केल्ली अशी. एक बायल मनशाक तुम्ही घालता म्हणटा आनी मागीर म्हणटा ना तुम्ही घालपाकूच जाय तुम्ही आनी घालान दाखया. हांव म्हणटा हे बीजेपी फाट सडटले. जॅक सिकेरे रक्ताचो मनीस जाय म्हणून म्हणजे जॅक सिकेरे सारको तसलो लिडर. पूण आतां तसलो लिडर इंडिया एलायन्सान आसा ते तुजे मागीर तेजे नंतर तुजें नांव अरविंद केजरीवालाक दिसलें की म्हज्या रक्तान जॅक सिकेराक असलें रगत आसा म्हणून म्हाका प्रपोज केलो. आफ्टर दॅट आतां इंडिया एलायन्सा दिसलें की जॅक सिकेरा असलें रगत म्हज्यान आसा म्हूण आनी म्हज्यान करपा जातलें आनी आय वॉज ऑनर्ड बिकॉज ऑफ दॅट. सो फायन म्हाका फाटीं घेतलो. नाव इंडिया एलायन्स ऑल्सो शूड कम. तेजे कडेन आसतलो न्हू तेंचे कडेन तसो कित्याक तुमी एलायन्सा ना म्हणून. एलायन्स आहा बट फेस अजून डिक्लेअर केलो ना. एलायन्स पार्टनर तामगे फेस टीम डिक्लेअर करपाचो. तुम्ही बीजेपीचेर एक क्वेश्चन मार्क घेतलो. सेम वे काँग्रेसीन इच्छुक कॅन्डिडेटांनी आपल्याक कॉन्टॅक्ट करचे अशें म्हटलेलें. सो जेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्यार तांकांच तिकेट मेळटली और ताच्या भायर मेळटली. आमकां सीट शेअरिंग जालें तेमगे इंटरनल मॅनेजमेंटा इंटरफरन्स करपाक आमकां रायट ना आनी तांकांय आमगे इंटरनल मॅनेजमेंटा सो तेंगे ते इंटरनल. तिकीट दिवपाचे कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाचे तुमच्या अलायन्सान मदीं ना ते आपले करतले. आय थिंक इट इज देयर्स नो बिकॉज तेंकां दिल्ली न्ही सीट. डिसिजन इज देयर्स. दे हॅव टू डू देयर सर्वे. एज इंडिया वी आर टुगेदर. सपोर्ट मीन्स इंडिया बिकॉज विनिंग कॅन्डिडेट घालपाक जाय न्ही. दे कॅनॉट पुट अ फेस वीच वील लूज. आतां मागीर इलेक्शनांनी कित्याक आमी कित्याक फाटीं सरले. तशें वोट फुटोवपाक जाय आशिल्ले जाल्यार आमी बसता आशिल्ले. इंडिया एलायन्सान गोवा फॉरवर्ड आसा तुमच्या. See, Goa Forward has always been part of the Congress. In the last elections also they were there. So they are there. Officially, जेन्ना फेस आयले म्हणटरी मागीर सगळ्यां कडेन उलोवप जातलें न्ही. ऑल रिजनल पार्टीजा कडेन आमी वयतले सगळे बसून बरोबर इन्वायट करतले. फेस येवपाक जाय न्ही. फेस आयले म्हणटरी सगळे आपोवपाक जाता. पयले वचून आपण करतले. डेफिनेटली ऑल रिजनल पार्टीज वील बी स्पीकिंग टू ईच अदर. वील बी सिटींग ऑन द टेबल वन्स द फेस इज. विजयन म्हटलं की सार्दिनाक जर तिकीट दिलें तो सपोर्ट करचो ना. सो तुमचे तशें स्टँडा काय तुमचो
कोणीय कॅन्डिडेट गेल्यार तुम्ही पर्टिक्युलर स्टँडर्ड ना वी आर तुम्ही कोणाकूय रेडी आहात we are a central party. See, I cannot give my stand. He can give his stand because he is a regional party. He is the supremo of his own party. He can take his decisions. We are there. On the record saying that you are not happy with the South Goa MP. See, the performance is concerned. Both MPs have not performed. The North Goa MP is first to be spoken about his performance. Because he is there with the ruling. रुलींग असताना तुवें ऑक्सिजन सप्लाय केलें ना गोंयकारांक तुगेले रिपोर्टरांक गेले कितलेशी फॅमिली आनी फ्रेंड्स आज मेल्ले जातले कित्याक लागून एमपीक लागून तेणे जर तर ऑक्सिजन प्लांट घातलेलो आपल्यागे पयशांनी जाल्यार तुमगेले कितले फ्रेंड तुमी हे रिपोर्ट करपाक जाय कोण कोण फ्रेंड मेले ते तुमगेले कोण कोण ऑक्सिजना लागून तडपणूक मेले ते कोविडा टायमार वाय बिकॉज इफ एमपी सपोर्ट वॉज देर कोविड कुड हॅव बीन मच बेटर वे हँडल्ड